आयज लोक गटारी अमावस्या म्हणटा हें आमचें दुर्भाग्य आसा। खरें म्हळ्यार ही दीप अमावस्या। ह्या दिसा घरातले सगळे दिवे धुवन पुसून पुजेक लायतात आनी दिव्याचें पूजन करतात, अशें लक्ष्मीकांत शेटगांवकर हांणी म्हळां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज दीप अमावस्या आसा। कांय लोकांनी सुद्दां काल म्हणटले काल ना, आज दसरो अमावस्या जी आज आमच्या पंचांगार दाखयली त्या प्रमाणे आयची दीप अमावस्या आसा। आनी ज्या धर्मशास्त्रांत आमच्या सुद्दां सांगल्या दीप अमावस्याचें म्हत्व खूब सांगलेलें कडेन आसा। आनी ती दीप आपल्या ज्या घरांत जे दिवे आसात आपूण ते वापरतात, ते दिवे सगळे दिवे ते धुवन पुसून तेजे स्वच्छ अशें करून आज तेंचा पूजन करता आसा। यथा संघ यथामती सुद्दां पूजन करता जाल्यार त्या प्रमाणे आज आमी तेंचें पूजन केल्लें आसा। आपले तेका नैवेद्य तसो दाखयल्लो आसा। आनी अशे तरेन जी आसा ती पुजा आज बऱ्याच कडेन चल्लेली कडेन आसा। म्हाका सुद्दां कांय खबर नासली। जे खजान्यात आमचो तो आनंद मत्ती प्रभू 10 वर्सां पयलीं अशें दिल्ले आसले। आमी वाचतले पंचांगात बी दीप अमावस्या, पूण तेचो कांय व्हडलोसो आमकां फरक पडनासलो। आनी जेव्हा तेणें तो उल्लेख केलो आनंद मत्ती प्रभुरान की दीप अमावस्या म्हणजे काय, आज लोक तुका गटारी अमावस्या समजता, हें आमकां दुर्दैव आसा। गटारी अमावस्या न्हू, ही दीप अमावस्या, दिव्यांची ही अमावस्या आसा। आनी हेतून ते आतां तुमी हे नक्काले कोण घेता बोलता पण कोणी निशेध करता अशें अपशब्द बोलू नाका असं म्हाका बोलूं सुद्दां म्हाजी सुद्दां ती चूक म्हणप ना। हो असले वायट शब्द आमच्या मुखार सुनावपाच जायना आयच्या दिसाक निदान कळ्ळें। पुजा आसा घरचो जो करतो पुरूश आसा, पुरूश तेजी करचे आसा, तसले महिलाय करता। आज जास्ती कडेन बघितलें तर आमच्या पुरूश आमी न करता आज महिलाच करता। महिलांनी सुद्दां करपाक तेका तशें हें नासा, महिलांक सुद्दां करूं येता। नाही काय लोक असे म्हणतात की ना महिला करतात, महिलांचे महिलांनी पुरुष नव्हे एकच, ते कोणासाठी करता, आमच्यासाठी करतात, आपल्या सर्वांसाठी कुटुंबासाठीच करताना। तर तसे आसा ते असं कोणीच म्हणजे संकोच असतो न्हू की महिलांनीच करची, ते महिलांचे हे नको, ते आम्ही ते करून त्या महिलांनी सुद्धा ते आमच्या बसान करून ते हळद जायची असता।